2013 पासून ही बिल्डिंग श्याम सातर्डेकर एक्स MLA आणि हाचो प्रोजेक्ट तो इलिगल रस्त्याच्या विडताचेर DCPन आणि पंचायतीन तांकां परमिशन दिलें. 2013 पासून गांवच्या लोकांनी हो प्रश्न लावून दवरलो. हांगा डेप्युटी कलेक्टर आयले तांचें म्हणणें आसा की हो रस्तो गव्हर्नमेंटान एक्वायर केल्लो. आयज सुद्दां गव्हर्नमेंटा कडेन ठोस प्रूफ ना की हो रस्तो तांणी खरेंच एक्वायर केल्लो म्हणून. आमकां PWDन सर्टिफिकेट दिल्या सांगून की हो रस्तो आपणे एक्वायर करूंक ना, आपणे कन्स्ट्रक्ट करूंक ना, आपणे डांबर घालूंक ना. तरी सुद्दां त्या रस्त्याचें जें विड्थ आसा तें 3.9 मिटर्स म्हणून तांणी सर्टिफाय करून दिल्लें आसा. आनी हो रस्तो एक्चुअल जेन्ना डिमार्केशन जालें तेन्ना तो रस्तो बिल्डिंगाक तेगून गेलो. ते पॉयंट जे घातल्या मार्क केल्या ते दिश्टी पडटा. आतां PWD कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की तो एक्चुअल तुमचें जें एक्विजिशन आसा तें एक्चुअल एक्विजिशन तांणी मार्क करचें. आनी त्या तांच्या वचनाचेर मडगांवचो जो आसा ताणें वचन दिलां की आपण 15 दिसां भितर केपें जो आसा तांचे कडल्यान आपली एक्वायर केल्ली जी लायन आसा ती आपण एक्झॅक्ट मार्क करून दिता म्हणून तांच्या त्या उतरांचेर आमी हेचे वाटेर जे फातर आशिल्ले ते फातर तांकां काडपाक आमी अलाव केल्ले आसा. ते म्हणटा की ट्रिब्युनल कशी केस आसली तेजी ऑलरेडी फायनल जाल्ले आसता आनी तांकां हें परमिशन दिलें आसा म्हणून तो हेय सांगतालो. परमिशन कोर्टान ट्रिब्युनलाक जी केस आशिल्ली ती 15 तारखेर केस जाली. आमकां 21 तारखेर तांणी ऑर्डर व्हरपाक आपयल्ली आसा आनी 15 तारीख ते 21 तारीख आज ह्या 5 दिसां भितर ह्यो घडामोडी खंयच्या लेवलाचेर इतले फास्ट रस्ते जर पळयले PWDचे ते लोकांले जीव घातक रस्ते आसात ते तांचे कडेन टायम ना तें करपाक. पूण हें सामकें वॉर फुटिंगाचेर कोणाचो तरी प्रेशर हाडून हे वॉर फुटिंगाचेर काम केल्लें आसा. आमची मागणी इतली आशिल्ली की सरकारान प्रॉपर आपल्या गेली लायन आहा ती डिमार्केट करची आनी बाकीचें कितें आसा तें मागीर व्यवस्थीत करचें कायद्या प्रमाणे. इतलीच आमची मागणी आशिल्ली. इशू लिमिटेड आहा हो रोड पळय आहा पंचायती पासून कळ्ळो. हो रोड गव्हर्मेंट अक्वायर्ड रोड विड्थ इज 7 to 8 मीटर. कळ्ळें न्हू. हो तो फातर तूं चोयल जाल्यार गव्हर्मेंटान घालो फातर तो कळ्ळें. आनी हो फातर चोय तो गव्हर्मेंटान घालो फातर हो विड्थ तूं चोयल जाल्यार इज ऑलमोस्ट 8 मीटर्स. कळ्ळें तुका. हो रोड पळय गव्हर्मेंट अक्वायर्ड रोड पळय आहा 96 99 अक्वायर जालो तो. कळ्ळें. ताचें अवॉर्ड जालें 1 in 14 नांव आसा. तेजें पॉजेशन सर्टिफिकेट आहा. हिंगा गव्हर्मेंटान डांबोर घायलो कितले पाटी, पंचायतीन घायलो, PWDन घायलो, कितले पाटी हॉट मिक्स जालो प्री मिक्स. ते सायडीन गव्हर्मेंट गटर बांदला सारकें आख्खें सबंद गटर वयता हिंगा. थंय अकस्मात हे कोण येताय आनी हिंगा आड अडेच 3 मीटर दुरीक बांदिलें आड दुर्गा ही ती गेट कायली हिंगा थिंगसून आनी हो रोड बंद केलो आनी हिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून बोर्ड लायलो. इट इज अ गव्हर्मेंट अक्वायर्ड रोड. आतां हे शिकलो मनीस डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट कळ्ळें. हिंगा तेणी तो गेट गायलो बंद केलो. आतां आमी येवपा वचपा आमी ती गेट काडपाची गाडी घेवन वचपाची. आमी आतां हिंगा रावपा लागले ऑलमोस्ट 30 years मायज जाले. मोर दॅन 30 years रावता हांव हिंगा. कळ्ळें. केन्ना असो इशू जालो ना. मागीर मुखार थिंगा तेणी रस्त्यार रब्बल घायलो आपणागे प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून. कळ्ळें. हितून भितर कितें जालें PWD डिपार्टमेंट एक्टेड वेरी वीक. कळ्ळें. दे एक्टेड वीक. They acted helpless. Deputy collector did not support them sufficient. असो सिट्युएशन म्हणटा आतां मेन रोडार हें केलें जाल्यार त्याच दिसा येवन हें करा भितर उडयता आसलें. कळ्ळें तुका. आतां हिंगा लोक थोडो रावताय चड घर नाय 10-15 घरां आहाय. कळ्ळें तुका. 3 वर्सां काडलीं तेणी आतां डेमोलिशन करपाक. एक्चुअली डेमोलिशन ऑर्डराक गरज पासून ना. इट इज सू मोटो. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द गव्हर्मेंट. It is a crime blocking a government road. वो क्रायम पळय आहा सारको रेकॉर्डेड क्रायम. आतां तें जालें आयज इतल्या वर्सांनी एक डिसिजन घेतलें PWD डिपार्टमेंट हांगा AE आसा तेंगे डिपार्टमेंटा मनीस आसा. आयज कितेंशें डिसिजन घेवन तेणी तें हो टोटल क्लियर करपाचें जालें. इतलीं वर्सां करपा जालें ना तें. तेंगे मॅटर तो
डेप्टी कलेक्टरान डिमार्केशन ऑर्डर दिली. ती डिमार्केशन ऑर्डर त्यांनी ट्रिब्युनला चॅलेंज केली म्हणटकीर तो मॅटर पॅन्डेमिका लागून डिले जालो. हं. आतां लास्ट वीक केदोन तरी तो 15 तारखेर बी 16 तारखेर अशें कितें तेजें जजमेंट जालें ते ऑर्डरीचें. जजमेंट जावन ती ऑर्डर इन बेस्ड ऑन दॅट PWD एंड डेप्टी कलेक्टर हॅज एक्टेड. तेणें एक्शन घेयलें. थिंग एक्शन घेवपा येयलें आनी तें मोडलें आनी तें आतां मुखार उरलें तें क्लियर कोताय. कळ्ळें तुका? हें तेणी आतां पयलीं करपा जाय आसलें. कळ्ळें न्हू? म्हणटकीर आतां इतली डिले जाल म्हणटकीर लोकांचो विस्वासूय कोळे आहा सिस्टमाचेर. राव आतां तो रोड रस्त्यार हें करपा अडोवपाचें कारण कितें? कितें हांगा 2 बाउंड्री शेअर जाता, म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत कितें? म्युन्सिपालिटी पंचायत अशें न्हू. हे सायडीन विलेज शिरोय, कळ्ळें तुका? हे सायडीन विलेज शेल्डें. ओके. आतां नोवी मोड्डी ते सायडीन पळया पेडामोळ पासून इट इज ऑल्सो विलेज शिरवय काम्स अंडर द पंचायत. दीस ऑल्सो लोक हिंग वोटींग हूंय कोताय पंचायती वोटींग कोताय. कळ्ळें तुका? मागीर हें हूंय पळ्ळें पंचायती पळ्ळें म्युन्सिपालिटी इशू ना हिंगा. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ म्युन्सिपालिटी? तूं वोटींग पंचायती कोता आनी म्युन्सिपालिटी म्हणटा एस जाता. सो आतां डिसिजन घेवन आतां हो इशू ह्या इशूचें सोल्युशन जालें म्हणटा. सद्या तरी कितें तर सोल्युशन आतां जालां. अजून म्हाका दिसून येता तो खरो रबल तेणी सोडला. हं. कळ्ळें तुका? ना PWD इज अगेन इन डाउट्स. आमगे रस्तो बाब खूंय आहा तेंकां आतां आमगे रस्तो खूंय आहा तें सोदून काडूंकू कितू तें पळयता थंय. 3 वर्स गेलीं. 4 पाटी डिमार्केशन जालें, मॅन्युअल जालें आनी वर्क स्टेशन हाडून जालें. आजून तेंकां अलायनमेंट कळना तेंगेलो रस्त्याचो. कित्याक कळना? हे सायडीन अलायनमेंट क्लियर आहा. म्हणल्यार हेजेर तुमी म्हणूं शकता गटर बांदिल्लो न्हू. हांगा खंय तरी हो इशू वाडपाक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल आसा. डेफिनेटली PWD ते वखदार PWD ऑथॉरिटीज कोण आहले दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंड द डेप्टी कलेक्टर एट दॅट टायम. केन्ना तें 3 years back. इट इज 2008 हांवें खबर. 18-19. कळ्ळें तुका? ते वखदार डेप्टी कलेक्टर मामलेदार आनी PWD डिपार्टमेंट पळया हें तेंगे ज्युरिस्डिक्शन करपाचें. कळ्ळें न्हू? डेप्टी कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी, ओनर इज PWD. तुमगे रोड प्रोटेक्ट करपा जाय न्हू.